एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आ. आणि आयज आसा 5वो दीस, म्हणजे गणपती विसर्जन जातलो आयज. आणि त्याच बरोबर देवी बीन आसा आमचे, सो देवी बीन हाडपाक वयतलीच आमी. आणि आयज भरपूर म्हणटात तशें गडबड आसतली, कारण देवी बीन हाडपाक जाय. मागीर सांजच्या टायमार रोखडोच विसर्जन टायम जाता, म्हणजेच मामणे आसा आयज. सो मामणे म्हणटात न्हय तशें. सो आतां देवी हाडूंक वयतली आनी आमच्या हांगसर लागींच आसा, तुमकां खबरूच आसतलें, आमच्या फाटल्या दारान बाय आसा, थंयच वयता आमी देवी हाडूंक. सो आमी वयतलीच आनी तुमकां दाखयतलीच बीन देवी कशी कितें हाडटा बीन ती आमी. सो चला तर या. सो गायज आमी देवी हाडूंक वयता आतां. आनी पळयात काकी, ही काकी म्हजी देवी हाडटली आयज. बघला मी कमी करते का ती हाडून बघते जोडलं का तो लागतं म्हाका लागता बरं चेड्यांक होऊन जाता चेड्यांक बरं दोळे असते तेजी ह्यो काळो पडलो आम्याचो तुझो लाव 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 गंधाने काकी अशी 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 आहे गो तिचे दोरू अशी मागीर गरम गरम एसी लायले चालू मार्ग एसी चालू कर माझी साडी राहा तुम्ही. रावा
खबरच नाही म्हाका सगळे लिहिर कळटा सगळें जालें पुढे वता आम्ही पाठवले खावंक ते कोण बोला नाही ना हा गोड घेतल्या उपरांत नाही नाही सांगते गोड आता घेतलं ना बोला नाही ना योग्य होता पहिले थोडी मला धाकतो आलो मेसेज करून द्या मग दिला म्हणे बघले मा तू मला फक्त पाणी आणलाय आधी जाय घेऊन ना म्हणून आणि हांगसर आमची देवी येयली पळयात. सो गाइस फायनली आम्ही देवी हाडले आणि आता तुमकां किचनानूय दाखयता तयारी कशी कितें चालू आहा ती. तर पळया तयारी चालू आहा जेवणाची. आयज भरपूर गडबड आहा कारण आयज मामण्या आनाय तेका लागून ही पळय चाची आनी मम्मी हांगसर खातावी हांगसरूय आसली आज. सो अशी करून तयारी चालू आहा ही आमची. आणि चाची दाखयता भितर ही पळय चाची चाची शेफ आमची पळय. सो अशी करून सध्या तयारी चालू आहे. तुम्ही पाहू शकता सगळी जेवणाच्या इथून बिझी आहे. व्हिडिओ करपाची चालू आहे. आणि हा तुमची लाडकी गोवंगळी सुप्रिया पैसो भरताना हांगा पुरयो तळटाना कितके सारे पुरयो आणि मिरच्यो आणि कापा रोशन केले घातले म्हणजे औषध मोसंबी आहे ॲपल आहे पेरू आहे आणि पुरी येते घाले बियो हां पुरी. अशी आमची तयारी चालू आहे. आणि आज गणपतीचा लास्ट दीस म्हणल्यार 5वो दीस. किचनानसून बीन हांव येयलें. किचनान मातशें काम आसलें तें केलें आनी बाकीची सगळी काकी बीन थंय काम करता. हांव घरान येयलें घरान येयलें आनी मातसो ड्रेस चेंज केलो. सो लूज सामको घातलो कारण त्या ड्रेसान म्हाका एकदम गरमी जावपाक लागली. आनी आतां न्हय मावशी बीन येतली व्हडली मावशी येतली काय मावशेन आत्तां फोन केलो आमी येवपाक भायर सरल्या म्हणून येता म्हणून कारण तेंचो 1.5 दीस आसलो विसर्जन जालें आनी ती आतां येतली व्हडली मावशी म्हजी फोंड्याची. सो त्या म्हणसर हांगसर बसया म्हटलं कारण गरमी जाता सामकी भरपूर गरमी जाता. मदीं पावस पडटा मदीं वत पडटा तेका लागून.
सो आरती बीन अजून हांव जावंक ना आमच्या देवींचे बीन केन्ना जातले ते पळोवया. मावशी बीन येवन बीन जाल्या पुरो. सो आरती करपाच्या. हवसो बीन आयज भरपूरशी गडबड आसतली कारण हवसो बीन आसा न्हू. सो कारण थोड्यांचो नागपंचमी हवसो आसता बट आमचो आयज आसता, चवथी कडेन आसता. केन्ना केन्ना 6व्या दिसा येता, केन्ना केन्ना 5व्या दिसा येता. ह्या वर्सा 5व्या दिसा येयला. सो काकी बीन सगळे हवसो भरतना तुमकां दाखयतलेच हांव. आनी हांव आतां मातशें बसता आनी मावशेचो बीन वेट करता, पळयता केन्ना येता ती. सो येयल्या उपरांत तुमकां दाखयता. 2000 years later. आमचें जेवण रेडी आसा ऑलमोस्ट आनी आतां हवशे बीन व्हरपाक स्टार्ट करतले. हवशे दवरतले गणपती कडेन आनी कशें हवशे दवरता आमी, कितलीं ताटां आसता ती सगळें दाखयता तुमकां. हांगसर पळय सगळ्यांचे हवशे दवरलेले. सो हे सगळ्यांचे हवशे आहा आमचे. पाठ दवरूंक बटाचो उपार का बटाचो मागीर खंय दवरतले सगळ्यांना पाठार कितें दवरतली सकाळीच दवरतली वडिलांचे चाला सगळ्यांक तुमकां काही संजय बीन येयला आनी हवसो घेता दाखयता तुमकां. संजय आनी तेजो भाव येयला प्रथमेश दाखयता पळय हवसो घेतात ते. काकी तांकां हवसो दिता. हांगसर न्हय हवसो दिताली चाची मम्मीक, तेज्या मागीर संजयाक दिला आनी तेज्या मागीर प्रथमेशाक दिलो. सो हवसो वांटप चालू आसलें आनी बाकीचीय बीन भायर वाडटालीं आनी चाची आमकां हांगसर घरान हवसो दिवपाक गेल्ली आनी हे पळय संजय बीन बसला. आयज आमी जेवण स्टार्ट केल्लें आहा आनी एक पंगत आमची बसलेली आहा, तेज्या मागीर आमी बसतली. सद्या ते बसलेले आहा आनी आमचे धाकटे भुरगे आहा ते सगळे पातकार बीन आसा खंय खंय. तेंचो बोवाळ ना सद्या, आमीच आसा व्हडली आनी आतां जेंट्स बसतले तेज्या मागीर आमी बसतली. आणि भाईच दोन ते दोनूच दोघूच जण दोनच दवरतात भायर शरद पुरो. आणि ती गाय कोणाक गाय जाली ती पाचूच कर घातल्या न्हू भाजी घातले. दादी आणि बाई बाबा बाबा अरे नाका रे लोजो ब्लॉग माझो. सो गायज ही पळयात मावशी बीन येयली, ही व्हडली मावशी माझी. मावशी आयकय हाय हाय. हे पळयात रेणुका
पळयात अक्षय आणि पळयात मम्मी. सांग सर आता चा पार्टी चालू आहे सध्या. टी पार्टी म्हणू शकता, चा पार्टी म्हणू शकता. फोटोग्राफी चालू आहे ना तुमची सध्या. सो गाईज आम्ही आरत येऊच्या पयली नाही काका गेले 2 गणपती कोण येता